उदकाचें नियोजन करपाच्या हेतान सरकारान जलशक्ती मिशन सुरू केलां. पावसाचें उदक आडावन तें राखून दवरपाक गोंयभर 15,000 पीट बांदतले. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. आपलेच घराचे पावळेचें उदक सांठोवन दवरपा खातीर सरकार लोकांक पयशे दितले अशी घोशणाय तेणें केल्या. राजीव गांधी कला मंदिरांत जलशक्ती अभियानाक आरंभ जालो. त्या सुवाळ्याक कृषी मंत्री रवी नाईक, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, झेडपी नारायण कामत, सूरज नायक, WRDचो अधिकारी बदामी हजर आसले. उदक सांठोवन दवरप भविष्याची गरज आशिल्ल्याचें शिरोडकारान सांगलें. लोकां भितर जोश हाडपाचें काम जें आसा पळय ते नरेंद्र मोदी करीत आयिल्लें आसा. उरुच्या वर्साक तांणी जें आमकां तुमकां सगळ्यांक स्लोगन दिलें आसा, न्हय फक्त गोंयकारांक लक्षांत घ्या, तमाम भारतीय जनतेक आनी भारतीय लोकांक तांणी ह्या वर्साचें जें समर्पक अशें एक स्लोगन दिल्लें आसा तें म्हटल्यार कॅच द रेन्स, व्हेन इट रेन्स आनी वेर इट रेन्स. जे जाग्यार पावस पडटा, जेन्ना जेन्ना पावस पडटा ते पावसाचे थेंब आमी आळोवपाक पळोवपाक जाय आनी जमनी भितर ते आमी जिरोवपाक पळोवपाक जाय. दोस्तांनो, अशें म्हणटा आसतना तुमी सहज म्हणटले आज सकाळी कितको पावस पडलो आनी आमकां गोंयांत हे करपाची कितें गरज आसा काय म्हणून. नक्कीच हांव जाल्यार अशें म्हणत की नक्कीच अशा प्रकारचे मुवमेंट्स करपाची गरज गोंयांत सुद्दां आसाच. कारण तुमच्या आमच्या समोर घराचेर वयर पावस पडटा, आंगणाक पावस पडटा, भोंवतणी सगळ्याक जो पावस पडटा तो 10 ते 15 मिनिट भितर थळयेंतल्यान व्हाळाक वता तें उदक सगळें. आनी व्हाळांतल्यान जे मुखाल्ले 15-20 मिनटां भितर उदक ते व्हाळांतलें उदक सगळें वचून न्हंयक मेळटा. ती मागीर जुवारी न्हंय आसूं किंवा आमची हांगच्या मांडवी न्हंय आसूं किंवा बाकीचे बारीक बारीक न्हंय आसता. अशा प्रकारची 1000 फोरकुलां जर खंयच्याय परिसरांत मारली जर जाय जाल्यार प्रत्येक फोरकुलाक कमीत कमी 50 रुपया लक्षांत घ्या. दिसाक एखादी शेतकऱ्यान 6 सुद्दां फोरकुल मारली जर जाय 6 पंचे 30. तागेलो दिसड सुट्टाच 300 रुपयांनी. पूण त्या बरोबर तागेल्याच जमनी ताका एक फोरकुल मारून मेळटा. ज्या फोरकुला भितर उदक साचतले आनी उदक बुडतले जमनी भितर आनी कालांतरान मागीर त्या फोरकुला भितर जर जाय जाल्यार काजूचे झाड रोवपाक लक्षांत घ्या. आनी म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटान थारायल्लें आसा की 15,000 पिट्स 15,000 फोरकुलां गोंयभर मारपाची आसा. प्रत्येक पंचायतीन कमीत कमी 1000 फोरकुलां पिट्स मारपाक जाय लक्षांत घ्या. आनी ताचे खातीर आमकां जुलय फूल म्हयनो जो आसा पळय न्ही तो उजार करपाक. त्या भायर वॉटर हार्वेस्टिंग, वयले बिल्डिंगे वयलें उदक, घरा वयलें उदक सांबाळपाचें. एखादी व्यक्तीक दिसलें जर जाय म्हजे घरा वयलें उदक हांवें सांबाळपाक जाय म्हणून तर ताचे खातीर 50,000 रुपया पर्यंत सरकार दिता. वयर पावळी लावपाक जाय प्लास्टिकाची, पायप सकयल हाडपाक जाय, सकयल एखादी बांय मारपाक जाय, हे सगळें काम करपा खातीर सरकार आपल्या कडल्यान म्हणजे डिपार्टमेंट आपल्या कडल्यान कमीत कमी 50,000 रुपया दिता. म्हणजे आमची इंजिनियरांची विनंती आसा की लेट अस नॉट कीप दिस स्कीम्स ऑन अ पेपर. म्हाका उत्तरेक 10 आनी दक्षिणेक 10 इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे एखादी संस्था आसा, एखादी प्रायमरी शाळा आसा, एखादी आमची ऑफिस आसा किंवा एखादी तुगेले पब्लीक ऑफिस आसा, पंचायत बिल्डिंग वगैरे वगैरे, तर ह्या संस्था भितर काम जावंकूच जाय. बोरयेच्या नवदुर्गा मंदिराचे तळयेचे दुरुस्तेक 4 कोटी मोडटले. त्या उदकाचो भोव उद्देशान वापर करतले. तरणाट्यांनी आनी शिक्षकांनी उदकाच्या नियोजनाकडेन लक्ष दिवपाची गरज सुभाष शिरोडकारान उक्तायली. अशें करपेल्ले जमनीचो थर जावचो न्ही म्हणून तुमच्या आमच्या सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा की आमी उदक जें आसा पळय न्ही ती सांठोवन करपाक जाय. हे उदक सांठोवन करपाचे वेगवेगळे पद्दती आसात. आनी मुद्दामूच ह्या सगळ्या एकंदरीत मुवमेंटा भितर टीचर्स आनी शाळेचे भुरगे, इस्कॉलाचे भुरगे जे आसात 9, 10, 11, 12 हांकांय तातूंत सवय करून घेतली आसा. आनी सवय कित्याक करून घेतल्या जर जाय की आमच्या भुरगेपणांतल्यान ही सवय लागची अशी. तळी आसा शिक्षणाची ती तळी दुरुस्त करपा संबंधी लोकांनी सुचोवणी हाडच्यो आनी ते करून घेवचे. आनी म्हणून ही आमची म्हायती तुमची दिता. नवदुर्गे जेव्हा अवघाती तळी आसा ते तळयेक आमी 4 कोटी खर्च करतले. ताचे 6 तळी बांदावळ करून घेतले आनी भितरले उदक जें आसा पळय न्ही त्या उदकय आमी प्युरिफाय करपाचें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.